comfortable that they know that anti-incumbency vote split जातले आणि तांकांच फायदो पडटलो. एक कशी तरेन पळयता तूं? ना एक्चुअली कशें आहा एक कांय म्हयन्या पयलीं सुद्दां अशें दिसताले बीजेपीच्या अगेन्स्ट एंटी इन्कम्बन्सी आयज जावंक नाही 2 वर्सां पयलींसून जाल्ली आहा, खूब टायम पयलींसून जाल्ली आहा. लोकांक ऑप्शन नासले म्हणून लोक वोगी रावले. इवन आमी झेडपी इलेक्शन जर पळयत जाल्यार झेडपी इलेक्शनाक वोटिंग पर्संटेज खूब कमी जाल्ली, कित्याक लोक वाजेल्ले. कोणाक कित्याकूच लागून वोटिंगांत भायर सरोंक ना, कांय जावपाचें ना अशें म्हणून. पूण आयच्या टायमार लोक काँग्रेसीकूय विटलेले आहा, कित्याक काँग्रेसीचेर लोकांचो विश्वास ना. फाटले फावटी लोकांनी 18 आमदार तांकां पणजे बाबूश धरून 18 आमदार निवडून दिल्ले, पूण ते सांबाळून दवरूंक शकले ना, गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकले ना. क्लियर गव्हर्मेंट तांचो जाल्लो, 17 येयल्ले ते, चर्चिल आसलो, बाकीचे आसले, म्हणजे इजिली गव्हर्मेंट जातालो. पूण ते करूंक पावले ना किंवा तांकां करपाचोच ना. तेंच्या हायर लिडरांक आसतले कडेन नरेंद्र मोदी तेंच्या जावयांक, तेंच्या पुताक वा तेंचे भानगडी आहा म्हणटा म्हणून भितर बी घालीत म्हणून सोनिया गांधी सरकारूच करूंक शकना काय कितें, सोदिना काय कितें, हो व्हडलो प्रश्न. आयज काँग्रेसीचेरूय गोंयचे लोक म्हणजे जे सो कॉल्ड काँग्रेसीक मत मारपी आहा पळय ते विटलेले आहा. हांव डोर टू डोर भोंवता. हांव ज्या टायमार काँग्रेसीच्या लोकांच्या घरांनी वयता तेन्ना पयलीं लोक भितर सरच्या पयलीं गेट सुद्दां उगडच्या पयलीं कोण येयला काय म्हणटा. देन टीएमसी म्हणना फुडें ओके टीएमसी म्हणजे लोकांक एक ऑप्शन दिसलेले आहा. ममता बॅनर्जीच्या रुपान लोकांक ऑप्शन गावल्ले आहा. लोक ममता बॅनर्जीक एज अ देशाची लिडर म्हणून पळोवपाक लागलेले आहा. नरेंद्र मोदीक जर कोण फायट दितलो इन 2024 जाल्यार ती ममता बॅनर्जी आसपाक शकता. अलॉंग विथ आनी आमचो एक प्रयत्न, आमचो म्हणजे टीएमसी पार्टीचो एक प्रयत्न चल्लेलो आहा की फूल देशातले ऑपोजिशन एक करप. कित्याक गांधी फॅमिली आर नॉट सिरियस, ते सिरियस ना ह्या मोदी सरकाराक घरा धाडपाक. आनी हांव एक सांगता, येणाऱ्या काळान जर चुकून सुद्धा बीजेपी जर येत जाल्यार सिलिंडर 2000 घेवपाक तयारी दवरात. पेट्रोल 200 रुपयान लिटर घालपाची तयारी दवरची पडटली. हेका लागून लोकांनी विचार करचो पडटलो. वोट स्प्लिट ना करता, कारण कोण कोण कित्याक लागून बसले हेंचो हेतू मेन पयलीं सजमोवपाक जाय. वोट स्प्लिट ना करता जो लीड करपाक शकता गोंय, जो लीड करपाक शकता देश आनी खरेंच सिरियस राजकारण करूंक शकता, हेंच्या फाटल्यान लोकांनी रावपाक जाय आनी लोक रावतले अशें म्हाका दिसता. खूब जाण